इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि परत जालें आनी तांकां फॅमिलीचो व्हरून तो महात्मा गांधी इतलीच पर्यंत तांच्यांनी नांवां दवरपाचें तांच्यांनी पर्यंत केल्लें आसा. काडा त्यांनी पळयात जर गुगल जर लिस्ट मारल्यार खंय खंय वचून मार्ग पसून प्रत्येक कडेन एका स्टेटीन 10 तरी 20 तरी मार्ग त्या नांवाचेर तांचे आसतले. नांव कोणाचें दवरचें जाचो आदर्श आसचो, जाच्या नांवाचेर कोणी तरी भुरग्यांक विचारपाक जाय सुद्दां फुडले पिळगेक आवय बापायक बापा हें नांव कोणाचें, ताचें हें कितें ताकाय तें कळपाक जाय. हें आमच्या राष्ट्रपुरुशांचें, आमच्या विकास पुरुशांचें आसा. अटल बिहारी वाजपेयींचें नांव आसत किंवा खंय तरी लालकृष्ण अडवाणींचें नांव आसत, दीनदयाळ उपाध्यायांचें नांव आसत किंवा श्यामाप्रसाद मुखर्जींचें नांव आसत. हे सगळे जे आसात ते देशा खातीर आपले प्राण त्याग केल्ले आसात आनी ते करतना तांच्यांनी हे कोणूच फॅमिलीक एकल्याक कोणाकूच इंटरकनेक्टेड ना. म्हणजे तुम्ही इनडायरेक्टली जे महात्मा गांधी जावं इंदिरा गांधी हांचे म्हणटा तुमी आसूंक जायना. हांवें परत एकदां सांगता सरदार वल्लभभाई पटेल हे लोहपुरुश तांचें कार्य आसतलें. परत आमी फॅमिलीचीच नांवां आसची न्ही, परत आसची न्ही, परत एकदां अंडरलायन सारकें आयकय. एखादे वेळ खंय तरी एक दवरलें ओके, पण सबंद भारतभर तीच नांवां